आमचे कडेन एक विक्टीम आसा आनी ही विक्टीम आसा अंजुना पुलीस स्टेशनार पयरूच हिका जो कोण त्रास करतालो पळय सेक्सुअली हॅरेसमेंट करतालो कामाच्या निमित्तान हाडलेले आनी ताका सेक्सुअली हॅरेसमेंट करतालो ताका लागून ती आज प्रेसाक सांगून येयल्या कारण की आपल्याक त्रास केले तशें तेंच्यांनी खुबश्या लोकांक त्रास केला हे जावचे न्हू म्हणून ते आज प्रेसाक येयले। मैं गोवा के अंदर आई थी यहाँ काम करने के लिए। कहाँ से आई थी? मैं यूपी से हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरा ऑनर था उसने मेरे को मारने का धमकी दिया और क्या कहते हैं मेरे साथ उसने जो कुछ भी किया मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को गोवा में नहीं रहने दूंगा, तेरे साथ जो भी खड़ा होगा ना उसको भी मैं जान से मार दूंगा। उसने मेरे को 6 तारीख की रात को मेरे को उसने मारने की कोशिश की। मैं कैसे बचते बचाते मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। मैंने 2 जगह पुलिस स्टेशन पहुंची। उस पहली जगह मेरा रिपोर्ट नहीं दर्ज किया, फिर मेरे को दूसरी जगह भेजा, मेरा वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज किया। फिर मैंने मैम का सहारा लिया तो बाद में उसने मेरे को घर पे बुलाया। घर पे भी उसने मेरे को मारा पीटा। उसने मेरे साथ गलत भी किया उसने मेरे साथ। वो 2 लोग हैं और भी उनके साथ लोग मिले हुए हैं। अभी भी उन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि अपना केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे साथ हम क्या करेंगे हम कह नहीं सकते तेरे। फिर मैं हम लोगों से मत, तेरे को क्या बोलूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं जैसे उन लोगों ने किया मेरे साथ। गोवा है वो? नहीं, वो हरियाणा से है। तो प्रेस के सामने क्यों आई? मैं प्रेस के सामने इसलिए आई क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ है, उन लोगों का हिम्मत नहीं हुआ आगे बढ़ने का। उन लोगों ने उन लड़कियों के साथ भी गलत किया, उन लोगों को मारा पीटा भी, उन लोगों को यहाँ से भगा दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जो उन लड़कियों के साथ हुआ है, आगे किसी और के साथ ना हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे को आप लोग सपोर्ट करो ताकि आगे किसी भी लड़की को इस तरीके से ना झेलना पड़े। मुझे आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करो प्लीज। वो जब तुमने कौन से पुलिस स्टेशन में गया था कंप्लेंट देने के लिए? वो पहला गई थी कलमगुट में। हाँ, फिर अंजना में। हाँ? पहले कलमगुट में गई थी, फिर अंजना में। अच्छा, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं अभी फिलहाल में? पुलिस वालों ने FIR दर्ज किया है अभी मेरा। हाँ। और मैडम को लेके मैं साथ गई थी FIR दर्ज कराने के लिए। लेकिन अभी वो लोग पकड़े नहीं गए हैं, वो लोग फरार हैं अभी। उनमें से एक बंदा हरियाणा पुलिस उसको लेके गई है, लेकिन अभी दूसरा इधर ही फरार है। अच्छा। और भी 2 क्लब और हैं, डेविल्स और चावला, वो लोग भी सेम वही करते हैं। मैं चाहती हूँ। तुमको कौन से काम के लिए इधर बुलाया था? मेरे को यहाँ कलम में काम करने के लिए बुलाया था इधर। हाँ? कलम में क्लब जी। क्लब में क्या करने के लिए? मैं उसमें ड्रिंक सर्व करती थी, डांस वांस का था। अच्छा, तो तुमको पैसा वगैरह दिया नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया। मेरा पैसा वैसा सब लेके बैठे। मैंने पैसा भी छोड़ा, लेकिन जब उन्होंने मेरे को मारने का कोशिश किया तब मैं आगे बढ़ी। उन्होंने जो कुछ भी किया मैं सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन 6 तारीख की रात को जब उन्होंने मेरे को मारने का कोशिश किया, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, अगर वो लोग मेरे को मार देते तो उनका क्या होता? मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं बच्चों की खातिर इधर आई थी। मैं उस दिन रात मरी पड़ी रहती तो मेरा तो यहाँ से मेरा फैमिली तो मेरा शिकल देखने को तरस जाता, मेरी बेटियां मेरा शिकल देखने को तरस जाता। बच्चे कहाँ है अभी? इधर है क्या गाँव में? गाँव में। पळय कितें जालां खबर आसा, हांगासर गोंयान हेज्या पयलीं सुद्दां आमी म्हणटा की भायलीं चेडवां हांगासर हाडटात, धंद्याक हाडटात आनी तांचो शोशण करतात अशें म्हणून आमी प्रत्येक फावटी म्हणटात। पण आज खरें म्हणत जाल्यार एक अशी बायल आमचे कडेन येयल्ली आसा जिका खरोच जिवंत मारपाचो प्रयत्न केलो आनी अक्षरशः ती बायक घेवन डॉक्टरा कडेन वयताले, ताका फॉलोअप केले गेले, तेज्या वांगडा आसलेलो त्या मनशाकूय मारपाचो प्रयत्न केलो
आणि तेकाय मारपाचो केला। ते पयलीं कळंगूट पुलीस स्टेशनार गेली, तांकां ती एरिया आपल्याक लागना म्हटले, तांकां हणजुणा धाडले। हणजुणा वयतकूच हेणे फक्त आपल्याक फॉलोअप करता आणि तो आपल्याक जितो मारता म्हटले। आणि त्या दिसा तेणे एका बाकीचे कितें त्रास जाता पळय ते तेणे सांगूंक ना। ते तेणे दुसरे दिसा म्हाका मेळटकूच सांगतकूच हांव प्रशांत देसाई कडेन PI कडेन गेले, तांकां हांवें ते सगळे डिटेल सांगले, अशें अशें ह्या चेडवा कडेन अशें अशें जाल्लें आसा, ताका लागून ती FIR जावप चड गरजेची आसा म्हणून सांगले। तेन्ना प्रशालान ताबडतोब तिका मेडिकलाकूय धाडले आणि तेजी FIR बी केली। आमचें एक सांगणें आसा, ती आज प्रेसा कडेन येयली ताका कारण आसा की ती म्हणटा आपल्याकूच न्हू अशी कितले तरी चेडवांक ते लोक अत्याचार करता। हांगा येता पोटाक लागून येता, तेंची भुरगीं आसता, तेंची आवय बापूय बरी नासता, तेंचो संवसार तांकां चेडे नासता, चेडवांच असल्या कारणान चेडवांनी घर पळोवपाचें आसता आणि अशें करून ती हांगासर येता। कितें तरी आपल्याक एक 20,000 25,000 मेळटा म्हयन्याचे अशें म्हणून। बाकीच्या घरांचें काम केलें जाल्यार इतले पयशे मेळना न्ही। हे हांगा क्लबान तुका सोरो साव करता जावं वेटरा भशेन काम करता जाल्यार तांकां टिप्सूय मेळटा, पगारूय बरो मेळटा म्हणून रावता। पण हे ओनर जे भायले लोक आसा, हे ओनर आसा ते गोंयचे न्हू। आतां हालींच आमच्या हेणे कशें सांगलें पळय, रोहन खंवटेन आमच्या मिनिस्टरान सांगलेलें की हे लोक भायले येवन यांच्यानी सगळे क्लबां आणि हॉटेलां सगळे आपल्या आपल्या नांवार यांच्यानी हे लोक चलयतात म्हणून। हेच ते लोक हो आता कोण एकटो आसा तो भोपाळचो आसा, क्लब चलयता, 2 क्लब अशे आसा, तेणू चेडवांचे अशें शोशण करता तो आनी वयल्यान चेडवांक तो धमकी दिता। तो सांगता हेज्या फुडें तुमी जर कोणाकडेन वचून केलें न्हू पुलीस मेरा खिसे मे अशें करून अशें थापट मारून बी दाखयता। म्हणजे पुलीस जर यांच्या बोल्सान आसा आणि म्हणूनच हे लोक अत्याचार इतले करता। तुमकां खबर आसा 4-5 वर्सां पयलीं आमी RTI मागलेले हांवें आणि RTIन आज पर्यंत कितल्या चेडवांचे मर्डर मेळ्ळे आणि तेंची बॉडी कितले मेळ्ळ्यो काय म्हणून, जाल्यार 7 चेडवांची अशी बॉडी मेळिल्ली जेंचे तोंड लासले गेलेले, जेंकां वळख जावंक जायना म्हणून तोंडार फातर मारलेले, अशे कुसलेल्या अवस्थेन अशी 7 जाणां चेडवां मेळ्ळ्या। आमकां भिरांत आसा, हे अशेंच करून चेडवांक मारतात काय कितें आणि अशेंच करून चेडवांचेर अत्याचार करतात काय? सिरियस जावपाची आज गरज आसा। आज भायली चेडवां हाडून हांगा पोटाक लागून त्या चेडवांक हाडप आणि एक तर तेंचे सेक्शुअल हॅरेसमेंटूय करप, तेंचे पयशेय दिवप ना आणि पुलीस हमारा जेब में म्हणून क्या करताय करो, हे खरें म्हणजे थंयसर आपल्या गांवांत न्हू हिटरी शेटर आसा हे। त्या गांवांत एकटो आमच्या हितून आता ह्या केसीन एकटो पळय आमचो एक्यूज आहा, ताका 2 म्हयन्या पयलींच हांगासर हरियाणासून पुलीस येयले, कोणाचो मर्डर केल्लो आणि हांगासर वेगळ्या नांवान तो हांगा रावतालो। हांगा तेजें नांव अनिल लायलें तेणें, हरशी तेजें नांव योगेश म्हणून आसा आणि ताका आतां पयरूच येवन थंयसर हरियाणाचे पुलीस येवन ताका धरून घेवन गेला। हांव पुलिसाक एकूच सांगूंक सोदतां की हेज्या पयलीं फोगोटाक लागून सुद्दां हांगासर अशें हे जाल्लें आसा आनी पुलिसाचें नांव बदनाम आसा। आमी रिक्वेस्ट करता SP कडेन की ह्या लोकांक हे लोक जर बायलांचे अशें शोशण करता जायत तांकां बक्षूं ना। प्रशाल हे अशें अजिबात करून घेवचो ना, हे म्हाका खबर आसा। ताका हांवें ऑलरेडी सांगलां की हांव सिरियस आसा ह्या मॅटराक लागून आणि हेजेर सगळे तेणें ताबडतोब ताका मेडिकलाक बिडी धाडले। हांव खूब उपकारी तेजे की तेणें हयगीच करूंक ना। हेणें जर आदले दिसा सुद्दां जर सांगलेलें, ज्या दिसा ताका मारपाक तो भोंवतालो, हेका मारपाक जेन्ना भोंवतालो तेन्ना जर तेणें सांगलेलें जाल्यार त्याच दिसा FIR जातली आसली। पण हेणें ताका दादल्याक सांगपाक ताका जमना जालें आणि तेजी LPSA थंय नासलेली आणि ताका लागून ती बारीकशी म्हणून तेणें ते आपूण तरी परत ताका विचारलें तेणें कितें आसा डिटेल ते आमकां सांग, तेणें ताका सांगूंक ना। पण जेन्ना ते म्हाजे कडेन येयले म्हाका तेणें डिटेल सांगले, मागीर हांव ताका घेवन प्रशांत सरा कडेन गेले आणि ताका सांगून ते FIR जाल्ली आसा। पळयात तुमी गोंयान आमच्या अशी चेडवां आपल्या पोटा खातीर कॉलेज स्टुडंट बरी चेडवांक थंयसून हाडटा, ज्यांचो वीक पॉयंट आसा त्या चेडवांक हांगा हाडटात आणि त्यांचो मागीर उपयोग कशा रितीन करतात आणि तांकां कशा रितीन धमकी दिता आणि तांकां कशी मारून उडयतली म्हणून हे आसा। जितो जागतो आमचे कडेन प्रूफ आसा। ह्या हेजेर आज पुलीस डिपार्टमेंटान सिरियस जावपाची गरज आसा। दुसरी गजाल आसा की आमचे जे खाते आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन आसा, तेणें सुद्दां हे सिरियस घेवपाची गरज आसा। तुज्या घरान चेडवां आसा बाबा, पळय हे तुज्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार करूं नाका, कित्याक तुजें गोंयचें न्हू आमचें गोंय हे गोंयचें नांव तुमी पिड्ड्यार करूं नाका। ह्या भायल्या लोकांक तुमी हॉटेलां बिटलां घालूंक दिल्ले आसा आणि ह्या लोकांनी जर हांगासर येवन गांवांत तेंच्या हिटरी सिटर तेंचे सारखे तुमी व्हेरीफाय करना, तो रॉंग नंबर लावन आसा काय करेक्ट नंबर लावन आसा ते तुमी चौकशी करिना आणि हाकाच लागून ह्या चेडवांचे आज असो बळी वयता आणि हे बळी परत वयचे न्हू म्हणून हे करा। आणि ते कापसतात ते आज ते फुडें सरून प्रेसा फुड्यान येयले की 4 लोकांक कळपाक जाय कित्याक की अशें बाकीच्या भुरग्यांक जावचें न्हू म्हणून ते फुडें सरला।
ते म्हणटा आज आपण मेले सुद्धा न्हू जाल्यार हेच जबाबदार आसतले, हेच लोक जबाबदार आसतले न्ही, हांकां आपल्याची गॅरंटी कमी म्हणटा ते खंयसूनय आपल्याक मारून धरतले, खंय आपल्याक मारून उडयतले, पण तरी सुद्धा आपण लोकांक सांगूंक जाय म्हणून फुडें येयल्ले आसा म्हणटा. आणि चेडवां कितली आसा तारा? पळय हांगा चेडवां न्ही क्लब इतले सगळे इल्लीगल चलता, हेतून खुबशे चेडवां आसा, त्या सगळ्या चेडवांचे खरें न्ही खरें म्हणत जाल्यार हे जावपाक जाय, चॅक जावपाक जाय. असे लोक आसा जे म्हणजे खंय तरी त्यांच्या गांवांनी ते लोक असे खून केल्ले आसा, कोणाक मारलेले आसा, थंय रेप केसीनी याद आसा, थंय पुलिसाक लिपोवन ते हांगा येयल्ले आसा. एक क्लब ओनर पळय आपले हांगासर येवन चलयता, एका त्याच्या दुसऱ्या नांवान पळय रावता. तुम्ही आता पळया हेजो जो एक्यूज एक आसा तो ऑलरेडी हरियाणाक एक्यूज असलो आणि हरियाणा पुलिसांनी त्याका 1.5 महिन्या पयलीं त्याका येवन व्हेला त्याका. म्हणजे तुम्ही पळया असले इस्टर सिटीर हे अशे हांगासर तडेपार जाल्ले तेवटे खंय तरी लिपोवन रावपा, ते आमच्या गोंयान येवन लिपोवन रावता आणि आम्ही त्याका जर सपोर्ट करीत आमच्या भुरग्यांक सुद्धा धोका आहा हेच्या पासून. आमची चेडवां हांगा बिंदास भोवपाची चेडवां गोंया आमचे म्हणटकूच आणि ह्या चेडवांचो हाडून शोषण करता. बड़े मैडम आप बोलिए कितना लड़कियां आपके साथ में आई थी उधर से? उनके साथ रह रही थी उस टाइम 8-7 लड़कियां रह रही थी उस टाइम मेरे साथ. अच्छा, वो लड़कियों का क्या हुआ? वो सब इधर से चली गई अपने गाँव. अपने गाँव चली गई. उनके साथ में यही हुआ था कांड? वही से हुआ था. उनको उनका पैसा वैसा कुछ नहीं दिया इधर से, फिर वो हार के यहाँ से चली गई. कह रही यहाँ पे रहने का क्या फायदा, हम लोग ऐसे रहेंगे तो इधर, वो सब चली गई. अच्छा मॅडम, यांच्या सेफ्टी खातीर कितें? मॅडम यांच्या सेफ्टी खातीर कितें? पळय कितें आसा न्हू, आज हेणे हिम्मत केल्या, हांव प्रशालान ज्या रितीन तेजें काम केलां, आमकां जाय चडान चड तेका एक्युजाक अरेस्ट करचो. कित्याक तेका मारपाचो प्रयत्न करपाचो, युद्ध मारपाचो प्रयत्न आसा तेच सांगता. तेका सेफ्टी कितें करतले तुमी? तेजी सेफ्टी खरें म्हणजे जाल्यार पुलिसान तेका व्यवस्थित सेफ्टी दिवपाची, जाता इतले बेगीन त्या एक्युजाक धरपाचो. आणि तेका कोण कोण सपोर्ट करता, त्याच्या मोबायलाचेर जितल्या लोकांचे फोन आसा ते क्लबवाले 2 जाण आसा, ते क्लबवाले सुद्धा हांगा भोपाळ बिपानसून हांगा येयल्ले आहा. त्या लोकांची चौकशी जावपाक जाय. आणि तो खरें म्हणजे जाल्यार आज अशी हे एकटेच न्हू, जे लोक भिवून गेले त्यांचे पैसे ना घेवन त्यांचे पैसे सोडले, सगळे सोडले, हेणे बी तांकां पैसे सोडलेले, चला नाका म्हणून हे दुसरेकडे कामाक रावताले. थंय कामाक रावन रातचे आपले कामाक वयताले, घराकडे रातचे येताले, लिपोवन रावताले. पण शेवटी त्या दिसा ताका पोटान कितें तरी दुखता म्हणून तेणे आपल्या फ्रेंडांक घेवन हॉस्पिटलांत वयताले. रस्त्यार हेणे पळयलो ताका जिवंत मारपाचो, तेणे गाडी बिडी आंगार घालपाचो पळयलो. विटनेस आसा आणि त्या विटनेसान ताका पुलीस स्टेशनार व्हरला. त्या विटनेसाक सुद्धा तेंच्यांनी धमकी दिल्या, क्या बे पुलीस स्टेशन में जाता है, तुझे क्या दिखाने का दिखाता म्हणून. पळया आता म्हणजे त्या भुरग्याक जो भुरगो ताका रक्षण केलो ते भुरगे खरेच बरे अशें म्हणून आपण ताका हांवें विचारलें ताका, तुमने क्यों उसको सपोर्ट किया, तुम्हारा उसका क्या रिलेशन है? इंसानियत का नाता है, वो काम पे सब लड़कियों से वो अलग है, अच्छी तरह से काम करती, अपने काम पे ध्यान रखती, उसको कुछ नहीं लगता है, वो अपने ही विचार में रहती है कभी भी देखा. तेजेर अत्याचार जाल्ले आसा ताका लागून ते आपलेच चिंतत आसता. सो आता त्याची मागणी किती आसा? त्याची मागणी आसा ते एक्युजाक जाता इतले बेगीन धरपाचे आणि जे एक्युजाक सपोर्ट करता ते क्लबवाले 2 असे क्लब आहा ते सगळ्याकडे त्यांच्यानी सगळे व्यवस्थित त्याची चौकशी जावंक जाय आणि त्याका सपोर्ट मेळोंक जाय. ते 2 जाण म्हणटा त्यांची नांवां खबर आहा तुमकां? पळय हांव त्यांची नांवां घेयना, तुका म्हाका नांवां खबर आसा, हांव पुलिसाक ती नांवां दितले बी. वेळीच तेंच्यांनी सावध जावपाचें, हांव इतलेंच म्हणटा. वेळीच तेंच्यांनी सावध जावपाची. चोरवांचो पगार दिवंक ना तो पगार दिवपाचो. त्या चोरवांचेर अत्याचार जाता पळय आणि ज्या चोरवांचेर अत्याचार जाला तेंच्यांनी समोर येवप चड गरजेचें आसा. पण ती ना म्हणटा ना, ना म्हणता म्हणजे भयान. हे लोग सांगता न्हू, अरे तुम लोग कुछ नहीं होगा, तुमको पुलिस क्या करेगी, हमारा पुलिस क्या नहीं, झाट भी नहीं उखडते. असली उलयतात भाषा ते लोग, असले भाषा उलयतात ते लोग. या रीतीन ते लोग भाषा उखडता, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, हम पुलिस को खिसे में रखते, हप्ता पहुंचाते, ये ते. या प्रशासन दाखवून दिला हप्ते पावता का ना म्हणून त्याने ऑलरेडी एफआयआर केल्या आणि एक्युजाक सोदता तो. आणि एक्युजाक तेंच्यांनी धरपाचे आणि जाता तितले बेगीन ताका हे करपाचो. असे कितले तरी लोक आसा ज्या क्लबांनी चोरवां आसा तेंचे संरक्षण करपाचें काम पुलिसांचेच आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.